आमचो फॅमिली मेंबर हे तुका नको माका कसो असा तो हांव बी गड ओय खंय वयताय रे ओय राव रे ओय राव रे गाडी धुंगना म्हणून ना कर एक काम कर ग्लास पे ग्लास काय बरो चायचो. हाय गायज वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कशी आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. आणि गायज तुमकां तर खबरूच आहा न्हू अवीची गाडी जाल्लेली आसा रेडी, म्हणून आमी आयज खूब दिसांनी चल्लेली आसा भायर. आणि अवी पळय आपणाची फेवरेट चाय पिवपाक गेला हांगासर दिसता पळय च्या पिता च्या. फटाफट हांव वचोन पळयता कितें आसा ती. हांव बी एक च्या पियाता. ऑलरेडी इतली गरमी जाता तरी पण अवीक कंपनी दिवपाक लागून हांव आतां च्या पियातले अवी. हे बाय चा पिवंक रावले आमी. ग्लास पे ग्लास काय बरो चायचो. डॉगी पळय डॉगी असो कित्याक पळयता एकटोच खाता पळय भजी म्हाका सोडून. पळय म्हाजे कडेन कांय ना पळयात. तुजो शुक्रार शेनवार कसले चलता न्हू. पळय एकटोच खाता पळय. पयल्यार म्हाका चावून खावपाक मजा येता. पळय अशें चावून चावून म्हाका खाता. पळय कितें हा रे चटणी हाय पळय. पळय हांगा पळय रे हय मार जाय तुका जाय. सो गायज पळय अवी म्हाका सोडून वयता. ओय खंय वयताय रे ओय राव रे पयला असोच करता म्हाका. आनी केन्ना हांव बसता पळय तेन्ना गाडी फुडें व्हरता. पळय खंय पावलो तो. म्हाजे कडेन पयशे ना नाजाल्यार हांव हेका म्हणटलें अशें चलोंक लाग हांव येता बसीन म्हणून. आनी बसी म्हणून आतां बऱ्यो आसा विथ AC बी. फक्त ओन्ली थिंग ते घाटी मामा आसता आनी चड गर्दी बी आसात न्हू जाल्यार ते मुद्दम अशें तेकोंक कशें येता. सारकें न्हू. पळय चडूच शो मारता स्टायली मारता पळय म्हाका. पळय ह्या उदकान कुल्ली आसता कुल्ली. अवी ह्या उदकान कुल्ली आसता न्हू अवी. ह्या उदकान कुल्ली आसा ना. आतां आमी हेका चिकनाचे दांगे घाली जाल्यार कुल्ल्यो सगळ्यो वयर येतल्यो शुवर. पण आमी चिकनाचे दांगे हाडूंक ना. पळय ट्रान्सपरंट दिसता हे तर. कितें रे आले तांबडी हा गाडी बरे येना फोटो येना बरें ना. तुवें गाडी धुंगना म्हणून ना कर एक काम कर तर म्हाका रावणाक बरो व्हडल्या रावणाक व्हर. हांव मागीर तुजी गाडी धुवन दिता. येतूर आयदनां धुतात पळय तेजो स्कॉच ब्राईट आनी तो काम कर. स्टील उलान धुवन दिता. घासून धुवन दिता. टेन्शन कित्याक घेता. एक काम कर तुझ्या केसांक लावपाचो डव शॅम्पू हा तेतून धुवन दिता आख्खी बॉटलीत. बरें हांव तुका डवान धुवन दिता पण मागीर तूं शॅम्पू म्हाका लॉरियलाचो हाडून दितलें चलता. खाली डबी जाल्यार दिता. खाली न्हू लॉरियल शॅम्पू. म्हाका रावणाक व्हरतलो फूट जालें. बरें जालें चल रा बसता. फुडें येयला मरे. बरें व्हेरी गुड. दोपहर 12:30 बजे. सो गायज आयज आमी वयता ओल्ड गोवा आमच्या एका सबस्क्रायबराक मेळपाक. आनी गायज तुमकां आमचो कालचो ब्लॉग आवडलो काय ना तोय आमकां कमेंट करून सांगात. आमी खूब दिसांनी ब्लॉग आमचो अपलोड केल्लो. आय होप तुमकां आवडलो आसतलो. आनी पळय आतां आमी आसा मेन हायवे. चल या हवी फटाफट नाजाल्यार आमकां लेट जातलो. अरे माझ्या बाबा रस्त्याची हालत पळयात कितें जाल्या ती. आनी धुल्लो बाप रे. आणि हे जाण हा परवरी पण कितें जाला ते. आतां तरी दर 4:30 वाजल्या पण 5 सुमार हांगाच्यान जाल्यार येवपाचेच न्हू. सारकी ट्रॅफिक. गेट क्रॉस करता म्हणसर 2 वरां लागतली. पळयात केदी व्हडल्यो क्रेनी. सगळे फोडला मरे हांगा.
खडबडीत रस्तो क्रॉस करून आता पावलेली असा खंय रे पाकिस्तान हे खंय पणजे रायबंदरा वयता त्या वाटेर ओल्ड गोवा वयता त्या वाटेर आमकां न्हू एक काम आसा हेवटेन तेंय आमी निपटयतल्यान वयता हय चल चल दोपहर 1:15 बजे कसलो तरी ऍपल म्हणटा तेका हांया जेली हय कोण ना हांगा देवता हे पळय आमी हे खावपाक रावल्या आयस ऍपल खावपाक रावल्या सो गाईज अब आमी कितें खावपाक रावल्या पळय ते आतां काका कितें म्हणटात गो कितें आयस एप्पल म्हणटात कितें म्हणटात रे भावा हेका कितें म्हणटा तारगोळ हा पळय करकरीत सारकें पळय हांगासर ह्या हायवेर आहा घेवन बसता तो हांगासर आता आम्ही खंय आसा सांगात पळोवया हे पळयात ओल्ड गोवा पावले आम्ही ओल्ड गोवा सर्कला कडेन हांगासर आमी वेट करता हे पळय फेस्ताची तयारी दिसता न्हू अवी थंय शेड घातल्या पळय ते पळय मरे शेड घातल्या पळय पयला फेस्ताची तयारी कोण कोण फेस्ताक एक्सायटेड आहा ते सांगात आम्ही बाबा खूप आहा एक्सायटेड केन्ना फेस्त येतले काय म्हणून न्हू अवी हे फावटी अवी म्हाका हाडटलो कसोय करून देवाक पाया पडपाक आयकताय मरे हय तर आमी ह्या फावटी येतली कितल्या वर्सांनी भायर काडटा तेका मज्जा हय तर आमचो फॅमिली मेंबर आता कितले पळय फर्स्ट टाइम आमी मेवता हय आणि कितल्या पयसून बाबडो पळय म्हाज्या खातीर स्पेशली येयल्लो आसा देवतारा काय ना ना म्हाका येवकूच जाय आसलो गाडयेचे फोटो मारपाक आणि हे ओके हे पळय हे तेणी आतां भायरसून घेवन येयल्लो आसा पळय हे तुका न्हू खंय म्हाका कसो आसा तो हांव बी घट दोपहर 3:30 बजे आता आमी येयला मेम्या व्हरपाक फिश मार्केटान पळोवया कसले बरेशे मेमे आहा जाल्यार कुल्ली इसवण आहा मरे इसवण कसो रे 700 कितल्या किलोचो आहा तो हा 1.5 किलो आहा ₹400 किलो बरे आहा मरे घेवया आणि बारीक कडी कितें तरी पोया सुंगटां घेवया कडये खूब दीस जाले खावंक ना कडये करपाक भाजून न्हू त्या वाटेन आमी चॅक करता कितें बरें आसा जाल्यार पळयता जाल्यार वयता आसतना आमकां कुल्ल्योय गावल्या खडप्यो हय कशें रे किलो वेल्ली
ही शिनाण्यो बांगडो पळय केदो मोठो हा हय आणि कडयेक कितें घेवया कडयेक कितें घेवपाचें सुंगटां घेवया कडयेक बरी लागता म्हाका न्हू असले करपाक खूब मज्जा येता आणि गायज ही पळय आमची आतां पार्टी होय गी पार्टी हय आनी हे पळय हातीन आमचे आसा न्हू गो ये मैं हूँ ये मेरे दोस्त है और बाकी के दोस्त बैठे हुए हैं पैर ऊपर करके और इधर पार्टी हो रही है पार्टी अभी पार्टी नहीं हो रही है अभी जाएंगे शाम 6:30 बजे। सो गाईज आयचो ब्लॉग तुम्ही पहिला आसतलो न्हू हो जो ब्लॉग जाल्लो हा खबर आहा तो 1 म्हयनो जालो काडून न्हू जेन्ना गोंयच्या सायबाचे फिस्ट तेजो सेटअप पासून जावंक नासलो पळय तेन्ना ब्लॉग काडला बट घातला आयज आमचें अशेंच आसता आमी न्हू हेरा फेरी करता मदीं आयचो फाल्याचो परवा तशें आमचे मिक्स भाजी चालूच आसता न्हू आनी आमकां जो मेळोंक येयल्लो आसा पळय ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आय एवर मेट इन माय लायफ बेस्ट सारको कुवेट कामाक आसतालो तो थोडे दीस जाले घरा कडेन येयल्लो आसा आनी तेणी म्हाका ढेर सारे चॉकलेटीज हाडल्या मगो आनी आमचे आनी एक फॅमिली मेंबर आसा तेजी भयण नदीम न्हू शी इज अ डार्लिंग बाबा तेजे सांगता तितले उणें शी इज वन एंड ओनली बाबा वन पीस म्हणटा पळय तो देवान न्हू 100 लोक केल्या तितूंतले एक ते बाबडे जस्ट लायक एलिस्टर कसो आमचो तसो सेम न्हू हांव व्हेरी रेअर फ्रेंड्स फॅमिली चूज करता आनी हांव नदीन आहा पळय तेका हांव म्हाजी भयण मानता आनी शी लव्स मी अ लॉट एंड आय लव अ लॉट नो आनी येस आयज आमी आमची एरोक्स घेवन गेल्ली भायर भोंवपाक म्हणजे हो जो तुमी व्लॉग पळयता पळय तो 1 म्हयनो पयलींचो न्हू त्याच दिसा गाडी रेडी जावन घरा येयलेली म्हणजे 1 मंथ अगो आनी आमी जी घेवन भोंवल्या खबर आसा आनी लोक समज खंय गेली गाडी आमी 1 म्हयनो जाली गाडी हांगासरूच जाल्ली टायमूच मेळो नासलो भायर काडपाक सो हालींच भायर काडल्या गाडी ती हांवें सो तशें आसा आनी एक तुमकां खबर सांगूंक सोदता की सेंट फ्रांसीस झेवियर तेज्या बायन न्हू थंय मिरेकल जालो परत एकदा एक ल्हानशा भुरग्याक आनी तेज्या पायक तेज्या तो दिसलो देवाचे उपकार न्हू सारकें की ना देवाचे उपकार न्हू आमी वचोंक सोदता आतां परत सो केन्ना ते तुमकां सांगिना बट वयता तेन्ना तर आमी तुमकां मेळ्ळी जाल्यार जॉइन जाया आमकां सुशेगाद सारकें न्हू दुसरी गजाल आयज तुमी तर आमची व्हिडिओ पळयता जाल्यार आयज आसा 31 तारीख 31st आज 31st मो 31st हय खंय गो हे पण मरे कॅलेंडरार आज 30 तारीख का 29 31st लागले आता केन्ना आता आम्ही आता व्हिडिओ करता पळय ती सारखी 12 जाण 10 मिनिटांक करता आणि आता वाजलेली आसा आता जाल्ली आसा 31st आणि फाल्यां न्यू इयर फाल्यां म्हाका मागीर तूं गिफ्ट घेवन बरें आहे चॅप्टर सो गायज 31st त्या रातीक तुम्ही खंय वयच्या जाग्यार घरा रावलेले बरें सेफ रावलेले बरें ऑर एल्स तुमकां जर एन्जॉयमेंट करपाक जाय जाल्यार 31 तारखेक रातचे 12 वचा बिग डॅडी कडेन पॅनजीम जी कॅसिनो बोट आसा पळय थंयसर बरो व्हडलो इंडिया सेकंड टायम जाल्लो आसा जावपाचो आसा बिगस्ट ड्रोन आर्ट न्हू 100 200 300 ड्रोन फ्लाईंग ड्रोन वयर उडटले आनी तेजो एक बरो पॅटर्न करतले म्हणजे अशें मॅरी क्रिसमस जावं हॅपी न्यू इयर अशें व्हडले हितून मळबांचेर अशें म्हणजे ऑन स्काय आनी ते अशें पळोवपाक रियलिस्टीक पळोवपाक न्हू एक फिलूच अलग आसता व्हिडिओन पळयता ते अलग पण रियल लायफान पळोवपाक तेजी एक अलगूच फील आसा सो हे तुमी मिस करपाक कशेंच रावनाका
तुमका कोणाक तर पोवपाक जाय जाल्यार येता ते 31 तारखेक रातचे 12 थंय वयपाचे आनी तो दीस पोवपाचो. म्हाका बी पळोवंक जाय. तुका पळोवंक जाय? तू वच गगनाची सायकल घे आनी हांव काय व्हरना तुका. हांव एलिस्टरा वांगडा आसतलो. तू गगना वांगडा वच. पळय खंय कितें आणि येस जे माझे भाव 31 तारखेक रातचे तुमका क्रिस्तांव भाव भयणाक मिस असता त्या मिसाक वयता आसतना तुम्ही परत एकदा तुमकां सांगता शो मारच्या जाग्यार मातशें हेल्मेट घाला. मेकअप बिकअप वयता वचो हेल्मेट घाला. कार चलयता जाल्यार सीट बेल्ट घाला. ऍक्सिडेंट जावपाचे अवॉइड करा. तुमची फॅमिली मोस्ट प्रेशियस देन अ मेकअप. सारकें आणि परत परत तुमकां 6 दीस जाले सांगता येत सेफ चले परत एकदा सांगता सेफ चल्या. हांवूय ट्राय करता जाता तितलो सेफ रावपाक जस्ट बिकॉज ऑफ माय फॅमिली. सारकें हें सगळ्यांक तुमकां लागू जाता. प्लीज भाव भयणे म्हाजे कोणी यूट्यूब व्हिडिओज म्हाजे पळयता न्हू प्लीज बी सेफ. आणि हांवें डिसायड केला हांव आनी एक लास्ट फावटी टायरोनाच्या स्टॉलार विजीट करतलो ज्या दिसा हांव वयतलो ओल्ड गोवा फेस्ताक न्हू म्हणजे ओल्ड गोवा हांव सेंट फ्रांसीस तेका पळोवपाक वयतलो फुड्यान म्हाजे अशें व्हिडिओज काडपाक अलावड ना बट स्टील आय ट्राय माय लेवल बेस्ट परमिशन घेवपाक. पण म्हाका अशें दिसना परमिशन मेळटलें कशें म्हाका कित्याक हांव काय व्हडलो सेलिब्रिटी न्हू. दीस इज ओन्ली फॉर सेलिब्रिटीज न्हू. सो आय वील ट्राय माय लेवल बेस्ट. पळोवया कशें कितें तें. आणि येस विश यू कितें व्हेरी हॅपी न्यू इयर. हॅपी न्यू इयर. अजून हॅपी न्यू इयर काय फाल्यां तुमकां विश करता सारखे फुल पावर 3, 2, 1 अशें सारखें न्हू. आणि तशें तुमकां विश करता मागीर पळय काय कितें तें. आणि गायज आमच्या व्हिडिओचेर तर तुमी नवे आसा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करपाक विसरू नाका. कॉमेंट मारा रे बाबा बरें न्हू. आणि व्हिडिओ आमची इंटरेस्टिंग लागली जाल्यार तुमच्या फ्रेंडां मदीं बी शेअर करपाक विसरू नाका. हो बरो मुहूर्त सबस्क्राईब करपाक तुमकां मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओ टिल देन बाय बाय. बाय.